कौशल तळगाव राती नेटान पडपी पावसाक लागून दोंगरावेली माती लोकांच्या घरांत पावली। राती आमदार जेनिफर मोन्सेरात पळोवणी करून गेल्ले कडेन आमदार जेनिफर आणि आपाच्या फुडाऱ्यां मदीं बाचाबाची हो व्हिडिओ पळयात। आमदार जेनिफर म्हणटा विरोधकांचोच बोळ, थळाव्यांक तसो इशू ना। So they were just digging a pit. Now what happened? The rains came suddenly and the mud which was there rolled down the slope. Then as per what action is to be taken against them, that we will see. So you just come here and confuse everybody and create a problem. We have come here and when we go, we don't do recording, we don't call the press, we do our work quietly and we go. So my punch members are there, my sarpanch is there. I don't need advice from anybody. I don't need advice from a person who's never won an election. मजगती या प्रकरणा उपरांत प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो। किचनान इल्ले उदी कसले कन्स्ट्रक्शन चालू हा जाल्यार टोटल 5 दिस 1 2 3 4 आणि 1 5 सगळं वयतले म्हणटा हय आमच्याक तो सपोर्ट कांयच ना कितली लेवल असते सकयल कितले डीप असले आधी तुमचे आमच्या माझे म्हाका कमी कमी 3-4 मीटर डीप सकयला एटलीस्ट 3 मीटर तरी वयर उदक माती आयल्या माती आयली पळय वाटेर सगळी माती पळय देंवलेली तितली क्लियर केलेली आसा। आमी एक 3 ते 3.5 ट्रक पासून आमची माती क्लियर केलेली आसा। जातले कितें उरलेलें आसा तेवूय क्लियर करतले। आता मेरेन जी माती क्लियर केला ती रस्त्यावयली माती क्लियर केला आणि आता घरा फाटल्यान जे माती आहा ते बेगीनच क्लियर करतले अशें ते म्हणटा। आणि जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणी कितें परमिशन घेतलेली आणि परमिशन जर घेवंक ना जाल्यार तेजेर इन्क्वायरी आणि तेजेर एक्शन जातली अशें आता मेरेन जेनिफर मोन्सेरात जी हांगासरली MLA तेंच्यांनी अशें म्हटलां।